गोंयान LED लायटी घालून नुस्तेमारी करतात देखून नुस्त्याचेर ताचो परिणाम जाला. LED लायटी लावन नुस्तेमारी करप बेकायदेशीर आशिल्ल्यान तांचेर कारवाय करची म्हूण गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवट संघटनेन नुस्तेमारी खात्याच्या मंत्र्याक बुधवारा दीस निवेदन दिलां. आदलो मंत्री विनोद पालयेकाराच्या नदरेक आमी हो विशय हाडून दिल्लो, मात तांणी कितेंच केलें ना असो आरोपय संघटनेन आदलो मंत्री शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकाराचेर केला. 2016 सरकारान गोंयच्या सरकारान LED लायट बंद केल्लें, तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटान 2017 LED लायट बंद केल्लें. पूण अनफॉर्च्युनेटली आमची स्टेट जी पयली स्टेट आशिल्ली जी LED लायट बंद केल्ली ती आजून पासून इम्प्लिमेंटेशन जावना. आनी आमी मिनिस्टराक आमी सांगला की ह्या एक्शनाक लागून जे पळय डिले जाला, आमी आयज आख्खे गोंयचे फिशरमॅन जे लायवलीहूड आयज सोंपपाचे येयलेले आसा. आयज कॅनो बोट्यो ज्यो भायर वयता रिटर्न येता तांकां ती आतां आयज नुस्तें ना. आनी अशेंच ह्याच कारणां खातीर आयज नुस्तें कमी जावन म्हारगूय जालां. आनी जे एंड कस्टमर जे आसा, जे एंड कंज्युमर जे आसा तांकां आयज नुस्तें म्हारग मेळटा खावपाक. सो आमी न्यू फिशरीज मिनिस्टर जो आमचो फिलीप नेरी, कित्याक पयलींचो जो मिनिस्टर आशिल्लो विनोद पालयेकार, आमी कितलेशेच मिटींग केल्लें, ताणें कांयच एक्शन घेवना. अँड वी आर होपफूल टू द न्यू फिशरीज मिनिस्टर दॅट ही वील टेक एक्शन अँड ही हॅज गिवन हीज कन्सेंट अँड ही सेड ही वील टेक नेसेसरी एक्शन. ना जाल्यार आमी कितें आयज 16 जे एजिटेशन जाल्लें, आमी 2020 हेजेकून व्हडलें एजिटेशन करतले. कित्याक जी लायट जी आसा आयज सगळ्यांक काबार करता, not only the fishermen, also to the consumers. So therefore we urge the fisheries department and the chief minister to take action on this LED light as soon as possible. LED नुस्तेमारी करतात तांची चवकशी करपा खातीर नुस्तेमारी खात्या कडेन नियंत्रणां ना. मात आतां आमी तातूंत सुदारणा करून नुस्तें मारतात तांच्यो सगळ्या बोटी तपासतले आनी तांचेर कारवाय करतले. मागीर त्यो बोटी आमदारांचे आसल्यार सुद्दां, अशें नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीज म्हणटा. मुझे डिपार्टमेंट एज ऑफ टुडे इज नॉट केपेबल, आय एम सेइंग, with that mechanism, with that facilities to seize the vessels, to take control of this illegal fishing. म्हाकाय दिसता, म्हणजे डायरेक्टराक उलयतालो, वी नीड टू कोलॅबोरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स लायक कोस्टल सेक्युरिटी, कोस्ट गार्ड आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, आनी सगळी एक टीम क्रिएट करूनच आमच्यान वी कॅन हॅव अ सर्विलन्स और चॅक beyond the 12 nautical miles or within the 12 nautical miles. So हे एश्युरन्स आमी ताका दिला. आनी दुसरें तेणी प्रश्न केला, जेटींचेरूय खुबशे इनडिसिप्लीन आसा. आमी तांकां सांगलें कसलें इनडिसिप्लीन, ते म्हणटा ते भशेन एबांडन बोट्स, चलनासलेल्यो बोट्यो ऑक्युपाय केल्ल्यो आसा, डिप्रायबींग द फॅसिलिटीज फॉर दी डे टू डे फिशींग एक्टिविटीज ऑफ दी ट्रॉलर्स. सो आमी तेजेरूय काळजी घेतले. वी वील सी दॅट टू रिमूव दोज बोट्स. We will give time to the boat owners to remove their debris or abandoned boats. In order to get rid of this disturbance or a blockade, we will evict those old boats. आनीक चड सिरियस म्हळ्यार तेंचें अशें आसता की ते म्हणटा इट्स अ बिग लॉबी, इट्स अ बिग लॉबी ऑफ LED fishing trawler owners which plays with the government, which controls the whole trading system, depriving even the traditional, depriving the Goans. So तो एक सिरियस दिसता म्हाका, कित्याक कोणूच ट्रेडींग आतां कोण आसा, कोण ट्रेड करता, कोणाक फायदो खंय आसा, कोण कितें करता तें आमचे चोवपाचो टायम येयला. सो तेंय हांवें तांकां सांगलां की वी वील कम आउट वीथ दी पॉलिसी डिसिजन टू चॅक हू इज द ट्रेडर्स हू आर ट्रेडींग इन द गव्हर्मेंट जेटीज एंड हू आर दोज फिशर ट्रॉलर ओनर्स हू यूज दी LED and कितकोन उजा करता ते. They don't show that they are using at the jetty point, but we need to go and seize, we need to go and search the vessel. At the mechanism आमी work out करतले within 15 days. Have I given my direction to my director की आमकां आदार जाय जाल्यार आमी कोणाचो एक्सपर्ट आहा तेंचो घेतले and we will see that to maintain the discipline in the fishing activities. तेंचो एकूच चार्जीस आहा, ते म्हणटा कितें डिजास्टर्स फिशींग, इलिगल फिशींग, डिजास्टर्स फिशींग तरी जालें जाल्यार इन द टायम्स टू कम द फिशींग म्हणजे आख्खे नुस्त्याचें हेंच काबार जातलें आनी वी वील डिप्रायव ऑफ दी फीश रिसोर्सीस. ओके.
sir, but your own MLAs are involved in the illegal fishing. See, I So mean, are you going yeah. to search anyone else? And Yes, your own MLA also? yes. It is not proper for me to ask. आमकां MLA आनी उमकोच म्हण लागना. In the eyes of law, all who are doing fishing activities will be checked for illegal fishing. Have you using equipments, LED. See, as I said right now, we will take action across the state. आता तुम्ही म्हणटा सिल्वेराचे चॅक केल्या का इन व्यू ऑफ हिज रिसेंट सीजिंग ऑफ बोट्स बट वी विल सी दॅट टू सर्च ऑल द वेसल्स वीच आर इन्वॉल्व इन दीस तुमच्यांनी कंप्लेनूय करूं जाता वी आर ओपन फॉर युअर पब्लीक कंप्लेन or fishermen can come forward and identify